노백이 로준 가야 봄의 소라 와가라 시간씩 리듬이 보이 내 발손 기다가야 노백이 로준 가야 봄의 소라 와가라 시간씩 리듬이 보이 내 발손 기다가야 봄의 소라 참아라 기다가요 나고라 울가라 나오네 바체 볼고작 다론다체 노백이 로순가야 본네শ্বরা 와가나 시간씩 리듬이 보이 내 박솔 기다가야 बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या देवाक दिनवासूंक आमचे मायच्या रोजारियाच्या जिविताच्या देण्या खातीर. देवान तिका आपोवन व्हेल्यार 1 म्हयनो सोदता. ती सदांच खुशाल आसत्या तोंडाची, सगल्यांच्या मोगाची, खालती आनी मागण्याची ओस्तोरी आसली. आमी तिची देख घेवंक फावो. जरूय ह्या संवसारांत ती ना म्हूण आमकां दूख भोगता, पूण ती देवान तिका आपल्या मोगान वेगयल्या म्हूण आमी सोत मानता आनी ह्याच खातीर देवाक दिनवासता. कसलीच तिची चूक आजून उरल्या जाल्यार देवान तिका बेगीनूच भोगसूची म्हूण मागतना आमा समजतांक बरी भलायकी दी म्हूण भलायकेचे सायबिणीक फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां काळजा मनान घेवन हे मिसा भेटेन देवाक आमच्या जिविता खातीर आनी सगळ्या देण्या खातीर दिनवासुया. जेजू आमचो बरो गवळी सदांच आमची निगा घेता, आमचो परामोस करता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. हे जेजूक ह्या मिसान दिनवासून भरपूर कृपा आमकां सोमेस्तांक मागुया. आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास करता. भाग्योंत आगाता ती निर्मळपणान जियेली. आमकां सगळ्यांक निर्मळपणान जिवंक जेजू आपयता, पवित्र सभा आपयता. तिचे विणवणेन आमकां सोमेस्तांक ही कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी चुकल्यो, जायते पावटी आमी काला पडल्यो, जायते पावटी एकामेकाचेर देवाचेर आमी आड गेल्यो, बोगसणे मागुया. हांव पातकी सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
प्रार्थूया. भाव भयणीनो, हे मिसांत आमी 2 इंतेसांव पासत मागता. पयलें इंतेसांव रुजारिया रिबेरो ही आमचे भयणीच्या ओतम्या पासत, ती मरून गेल्यार आयज 1 म्हयनो भरता, तिचे पासत आमी मागुया. दुसरें पांडुरंग पेडणेकार हे आमच्या भावाच्या ओतम्या पासत आमी मागता. तो सोंपून गेल्यार आयज 1 वरस भरता. देवान ताची काकळूत करून सर्गीचें सूख ताका फावो करूंक मागुया. तेच बरोबर आमी केरीन भाशेन मागता आयज वाडदीस समोरमतात कारिसा गुदिनो आल्वार फेर्नांदीस, एलिस्टर झेवियर ह्या आमच्या भावा भयणा पासत देवाक दिनवासून तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमची कास्की मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोख साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तुज्या असोक भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजी आंकवारी बाग्योंत आगाताचो आमी आज वार्षीक समारंभ करता. कोश्टा आडकोळींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मोरो पर्यान खऱ्या बावार्थान ती तीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विणवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विस्वाशी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकांय कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सालोमाव राजा गाबान दोंगरार येवन भेटोवंक गेलो, कित्याक हो दोंगर सगल्याहून व्हड आसलो. थंयचे वेदीचेर सालोमावान 1000 होम भेटयलेले. गाबान दोंगरार सर्वेस्पोर सालोमावाक रातचो स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. सालोमावान जबाब दिलो, तुज्या सेवका आनी म्हज्या बापाय दाविदा विशीं तुवें व्हड बळेपण दाखयलें, कित्याक तुजे मुखार तो विस्वाशीपणान, प्रमाणीकपणान आनी सरळ मनान चल्लो. आयज पर्यंत ताच्या पुताक ताच्या सिंहासनार बसोवन
तेंच बोलेपण तुवें ताका दाखयलां. आनी आतां सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दाविदा म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलोय. पूण हांव आजून भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें लेगून हांव नकळो. तुवें विंचून काडलोले पोरचे मोदें तुजो सेवक जियेता. ही एक व्हड पोरसा, मेजूंक लेगूंक जायना तितली. वायट बरें तें विवेकार वळखूंक तुजे पोरचेचेर अधिकार चलोवचे खातीर तुज्या सेवकाक तोजवितेच्या गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येद्दे व्हडले तुजे पोरचे कोण चलयतलो? सालोमावान अशें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चोड मानलें. आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका एक लाभ आव, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण सारकें तें विवेकान ओळखूंक तुका गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी हे फुडें कोणाक मेळचें ना तसले बुद्धीचे आनी विवेकाचें गिन्यान हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक ना तितलेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक हे आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तरणाटी पातकावीण कशी रावतली? तुज्या उतराक पाळो दिवंक सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसरून दिवं नाका. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजेर पातक करिना जावं तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. तूं सगल्या परस वडिवंत सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या ओंठांनी हांव उच्चारीत आसा. सगली दोन गिरेस्तकाय मेळ्ळोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव सोतोशी जाला. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. धर्मदूत जेजूशी एकटावले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात, कित्याक
येती वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवूंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडून ते एक सुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळयोवन सोबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगळ्या नगरांत तावन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां कसले फुडारी जावचे हाचेर जेजू आमकां शिकोवन दिता. कसले फुडारी. भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान सोलोमोन राजाची खबर केल्या. जेन्ना दावीद ताचो बापूय मेले उपरांत तो राजा जालो आनी राजा जातूच तो देवाक योद्न भेटूंक वेता तेन्ना आयज आमी पळयता देव ताका म्हणटा तुका जाय तें माग. आनी सोलोमोन विवेकाचें मौन मागता, विजडम. आनी आमी आयकलां तशें हें विवेकाचें मौन तो कित्याक मागता? तो म्हणटा देवा तुजी पोरजां वरिश्ट, व्हडली पोरजां तुजी. हे पोरजेक तुज्या कायद्या प्रमाणे वाट दाखोवंक, कायद्या प्रमाणे चलोवंक म्हाका विवेकाचें मौन दी. इतलेंच पुरो. भाव भयणीनो, आनी ते उपरांत आमी आयकलां ते भाशेन देव न्हूच ताका विवेकाचें मौन दिता, शाणेपण दिता, पूण संवसारांत आशिल्ली सगळी गिरेस्तकाय बी ताका फावो करता. आमकां सगळ्यांक पयलें विवेकाचें मौन जाय. फुडारी म्हणटा तो, जावं आवय बापूय, जावं याज्ञीक, जावं राजकारणांत फुडारी आसात, समाजीक मळार फुडारी आसात, सगळ्यांक शाणेपण जाय, विवेकाचें मौन जाय. आयज विवेकाचें मौन ना देखून, शाणेपण ना देखून आमी स्वार्थी जाता. आमचें धान मन आमी मागीर संवसारी वस्तूंचेर दवरून स्वार्थी जावन एकामेकाक आमी पिडूंक पावता, चाबूंक पावता. सोलोमन राजान विवेकाचें मौन मागलें. शाणेपण म्हणजे विजडम म्हणटा तें आमकां कितें शिकयता? जें देवा कडल्यान तावन येता तें आमकां बरें आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच विचून काडूंक आमकां शिकयता. आयज राजकारणांत आसात ते, आयज समाजीक मळार आसात ते, आयज आमच्या कुटुंबांत जावं पवित्र सभेन फुडारीपण चलयतात ते विवेकाचें मौन घेवन जे येतात काय? असलो एक प्रश्न करपाची गरज आहा. शाणेपण आमी वापरता, देवा कडेन दीस रात आमी शाणेपण मागता. डू वी आस्क विजडम? 7 देण्या मदें एक देणें पवित्र आत्म्याचें शाणेपण, आनी पयलेंच देणें शाणेपण. आमचें कुटुंब तर बरें जातलें, आमच्या भुरग्यांक तर आमी वाट दाखयतले, आमचो समाज तर बरो जातलो, पवित्र सभा तर भाग्यवंतपणान वाडटली, राजकारणांत भाव भयणीनो मुल्य आसतली, शाणेपण जाय. भाव भयणीनो, आतां इलेसांवां लागीं पावतात. देवा कडेन आमी शाणेपण मागता काय? सायबा बरो फुडारी तो विचून काडूंक आमकां विवेकाचें मौन दी. आमच्या राजकारणांत आशिल्ल्यांक विवेकाचें मौन दी. भाव भयणीनो, दिमेर पडून डिसर्नमेंट म्हणटा तो आमी करूंक जाय. डिसर्नमेंट हो सांगता तो सांगता, हो भाव भयणीनो जायते बावडी वी फॉलो द क्रावड. अशें न्हय.
देव कितें सांगता, देवाचें उतर कितें सांगता तें जाणा जावंक विवेकाचें मौन जाय. तें आमी दिसान दीस देवा कडेन मागूंक जाय. आयज आमी म्हणटा आमकोडे जायना आमच्या भुरग्यांक सांबाळूंक, वाट दाखोवंक. आमी देवा कडेन केन्ना तरी विवेकाचें मौन मागता. डू वी आस्क विजडम एवरी डे फ्रॉम गॉड? सायबा, म्हज्या कुटुंबाक कोरी बरी वाट दाखोवंक म्हाका विवेकाचें मौन दी. वो आमचें सगळें दान मौन, हें दी सायबा, तें दी सायबा, तें दी सायबा, हें दी सायबा, हेंच आमी मागता. आनी तें दिना जातूच घोडे आमी निराशी जाता. तें दिना जातूच घोडे आमी देवाचेर परतता. विवेकाचें मौन जाय. आनी जेजू म्हणटालो, आनी जेजून कितलेच फावटी आमकां उगडास केला, तुजें काळीज मौन देवाचेर दवर. पयलीं देवाचें राज सोद आनी हेर सगळें तुका फावो जातलें. दुसरें भाव भयणीनो, आमी तर फुडारीपण चलोवंक सोदता, जावं घरांत, राजकारणांत, समाजीक मळार, पवित्र सभेन. आयज जेजू शिव वर्तमानान कोत्ता तें आमी करपाची गरज. जेजू सद्दां लोकांचे सेवेक आसा आनी जेजूनूच आमकां सांगलें आपूण सेवा घेवंक न्हय, सेवा दिवंक आयला. आनी निमाणें जेवणार ओडो घालून ताणें आपल्या सिसाचे पांय धुले आनी आपल्या सिसांक सांगलें, हांवें कितें केलां तें तुमी जाणात मो. हांव सोमी जावनूय तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. आयज पांय धुवंक सोदिनात, ओडो घालूंक सोदिनात. आयज सगल्यांक धनीपण चलोवंक जाय. आयज सगल्यांक आपल्याचे चाकरेक लावंक जाय. चाकरी दिवप, सेवा करप हें जेजूचें मौन. ओडो घालप, जेजून आंगणे काडून, पोदवेचें आंगणें काडून, सेवेचें आंगणें बांदून आपल्या सिसांची सेवा केली. आयज पोदवेचें आंगणेंच आमी काडूंक सोदिना. धोनीपणाचें आंगणें काडून सेवेचें आंगणें घालूंक आयज सोदिनात. राजकारणान आहात ते बी सोदिनात, समाजीक मळार वावुरतात ते बी सोदिनात. आयज जायत्यो ताणल्यो धोनीपणाचें आंगणें घालून धोनीपण चलोवपाचें. भाव भयणीनो, सगल्यांक धोनीपण आनी पदवी जाय. घरांतूच पासून वी वॉन्ट टू डॉमिनेट, ऑप्रेस, सप्रेस पीपल. आमी धोनीपण चलोवंक सोदता. जेजूचें फुडारीपण सेवे चाकरेचें ओडो घालून, चाकराचें आंगणें घालून सेवा करपाचें ताचें फुडारीपण. तें करूंक आमकां आपयलेंच. तें कोत्तात तेन्ना आमी बऱ्या गोवळ्याक वळखता. बरो गोवळी आनी बऱ्या गोवळ्याचे हे 12 सीस तांकां जेजूचो संदेश आसलो लोकांची सेवा करूंक. दोगांक जाणांक ताणें धाडलेले. आयज ते येतात आनी जेजूक सांगतात आमी कितें कितें केलें सगळें जेजूक सांगतात. आनी जेजू मागीर पोरजेक पळयता आनी चुरचुरता. कित्याक? गवळी नासल्या परी जाल्ली ती. गवळी नासल्या परी कित्याक जाल्ली? गवळी नासले, फुडारी नासले, फुडारी आसले पूण लोकांची निगा घेनासले. फारिजेव आसले, धर्मशास्त्री आसले, रोमकार राज चलयताले, पूण कसले धोनीपणाचे, जबरदस्तीचे, स्वार्थीपणाचे. आयज मनीस कितलो म्हूण स्वार्थी. आयज प्रिंसिपल व्हॅल्यूज दिसनात. आनी ते पासत भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूचो पाटलाव करता. आमकां विवेकाचें मौन जाय. क्रावड मेंटॅलिटी बरी न्हय. आमकां विवेकाचें मौन जाय. डिसर्नमेंट म्हणटा तो जाय. कोण बरो कोण वायट, कितें बरें कितें वायट ताचे भितर अंतर करून बरें तें विचून काडूंक आमकां विवेकाचें मौन जाय. आनी विवेकाचें मौन सद्दां मागूंक जाय. आनी सेवे चाकरीचें फुडारीपण आमी चलोवंक जाय. ह्या आल्तारार येतलो जेजू. जाणें आपली कूड कुर्सार मोडली. तो जेजू दर दिसाक आपल्याकूच मोडून आमकां पोसता. ओत्मीक वाटेन आमची भूक मारता. आपूण बरो गवळी म्हणून, बरो फुडारी म्हणून दिसान दीस ह्या आल्तारार आपली कूड मोडून आमकां तो आपली कूड वांटून दिता की आमी वचून सेवेचें आंगणें घालून आमकांच मोडून आमच्याच स्वार्थीपणाक आमी मरून एकामेकाची सेवा करूंक, बरेंपण पळोवंक.
असले मन आनी काळीज हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगळ्यांक दी म्हूण बापा लागीं मागुया. भेटोवणे वेळार गायन गावया C24 मातयेचें भांगार करूंक पेज 38. C24 पेज 38. 마티체 바갈코루 쇼카투에 가수타 마티두람 체치레 바갈코르 비타피아 도얄 바바 uktipola 길골 헐켜 지비다체 두가 본다 암체 볼다 두가 본다 암체 볼다 도얄 바바 uktipola 길골 헐켜 지비다체 두가 본다 암체 볼다 두가 본다 암체 볼다. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. आगाता तुज्या भोक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळ्यान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जोईत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकून मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारांनी सासनाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आगाता तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरोंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvesmor tu, sorgani sonsar, volia tuja voibova, usori tu caso sorvesmora cinavi, sorgi tu caso बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रोगोत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माई संगती बागयोन धरून दोतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी बैमां गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. रुजारिया आनी पांडुरंग आमच्या भयणी भावा पासत आमी मागता आसतना तांकां स्वर्गीचें सूख दी म्हणून मागता आसतना ह्या संवसारांत आमकां सगल्यांक विवेकाचें मन, शाणेपण, पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आमी सारके निर्णय घेवंक, सारकीं डिसिजनां घेवंक, बरें तें विचून काडूंक, आमचें कुसेस आमकां सांगता ती भाशेन आमी जिवंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्लें मागणें बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आरे आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां टाळणीन पडूं दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो आसा आमचो सोमी आनी धोनी जावन धोनीपणाचें आंगणें आवरण काडून सेवेचें आवरण घालून ओडो घालून ताणें सेवा केली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावया. D46 शेळयांक हांव धार पेज 74. D46 पेज 74. Sotão Santa, शेळयांक हांव धार मोचे बोलबी भितर सोल्या कोणूय तो जाव जातलो salvar सोडूंक ताका सुभावोदो देवता विस्वासो दासूचे आमा शेळयो गोल्या जेजू Sina doło somu Tylko wysłaso nas ludzi A masie jangola Jezu Eka sina doło somu Solka saku Aira devu Dusmanami Solum devu Moja shelia, aira gebu, zasni jivi, moje vatu, dilda
विश्वासोदास तुझे हांव माशेल्यांक गवल्या जेजू एकाच सिनांत सोबू देवता विश्वासोदास तुझे हांव माशेल्यांक गवल्या जेजू एकाच सिनांत सोबू बरो गवली हांव शेल्यांचो तांचे खातीर तोयार मोरू आयल्यार दुस्मान हांव पडोना तांकां सोडून हांव वचोना देवता विश्वासोदास तुझे हांव माशेल्यांक गवल्या जेजू एकाच सिनांत सोबू प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, आगाता तुझ्या बाग्योंत रोक साक्षणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणान जोयतिवोन तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतिवंत कोर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावया केफो जिविता तूं उजवाडा तूं पेज 141. केफो पेज 141. Civitacia, civita tu, civitacia, civita tu, tuce civit magalabo, tu civit maglabo, usvaracia, usvaratu, usvaracia, usvaratu, tu sot usvar magadako, tu
तुझो स्वार मागता वर्सुराच्या सांगात तू वर्सुराच्या सांगात तू पासुशी म्हाका पावो जिविताच्या जिवितात तुझे जिवीत म्हाका लाभो जिवीत म्हाका लाभो उसवाडाच्या उसवाडात तुझोच उसवाड म्हाका दाखो तुझो स्वाड म्हाका दाखो वर्सुराच्या सांगात वर्सुराच्या सांगात तू पासुशी